नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. हावड़ा आणि गुवाहाटी मजगती पहिल्या वंदे भारत स्लीपर रेल्वेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दाखयलो 5वो भावटो. प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं 3250 कोटी रुपया खर्चांचे वेगवेगळे प्रकल्प जाल्यात लोकार्पीत. राज्य विधानसभेच्या शियाळी अधिवेशनाचो काल राती उसरा जालो समारोप. 5 दिसांच्या कामकाजाचो सभापती गणेश गावकर हांणी घेतलो नियाळ. कोंकणी भाषा मंडळाच्या 27व्या युवा महोत्सवाचे फर्मागुडीत जाले आयोजन. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जाले उक्तावण. अभाविपच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीची जांबावलीच्या दामोदर संस्थान संकुलात सुरू जाल्या परिषद. देशभरांतल्यान प्रतिनिधी जाल्यात वांटेकार. आणि 19 वर्सां पिराये सकयलच्या एका दिसाच्या विश्वचषक क्रिकेट सर्तीचो दुसरो खेळ सुरू. भारतीय पंगडान बांगलादेशा मुखार 239 धांवड्यांची दवरल्या मोख. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या अस्तंत बंगालाच्या दौऱ्या वेळार आयज मालदा हांगा पहिल्या वंदे भारत स्लीपर रेल्वेक हरवो बावटो दाखयलो. हावड़ा आणि गुवाहाटी कामाख्या ह्या सुवाती मदीं ही रेल्वे धांवतली. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या दौऱ्या वेळार 3250 कोटी रुपया परस अधिक खर्चाचे प्रकल्प अस्तंत बंगालाक लोकार्पीत केले. प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार 4 अमृत भारत एक्सप्रेस रेल्वेंक लेगीत 5वो बावटो दाखयलो. ह्या रेल्वे वरवीं पूर्व भारताच्या कनेक्टिव्हिटीक नवी गती मेळटली असो हावेस प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार उक्तायलो. येरादारी, लॉजिस्टिक्स आनी व्यापाराक हाचो लाव जातलो अशेंय ते उलयले. आज भारतीय रेल आधुनिक होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हो रही है। भारत के रेल इंजन, भारत के रेल के डिब्बे, भारत के मेट्रो कोच, ये सब भारत की टेक्नोलॉजी की पहचान बन रहे हैं। आज हम दुनिया के कई देशों को पैसेंजर ट्रेन्स और मेट्रो ट्रेन्स के कोच का एक्सपोर्ट करते हैं और इन सब के कारण हमारी इकोनॉमी को बहुत लाभ मिलता है। रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी प्रधानमंत्र्यांनी आयज चालीक लायिल्ल्या वंदे भारत स्लीपर कोचाविशीं अदीक म्हायती दिली. जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रयासरत हैं, उसमें वंदे भारत स्लीपर का बड़ा रोल रहेगा। हम सब जानते हैं 1970 में राजधानी एक्सप्रेस से एक नया दौर चालू हुआ था। उसके बाद में सबसे बड़ा चेंज स्लीपर जर्नी में वंदे भारत स्लीपर से आएगा और ये टोटली न्यू जनरेशन की, न्यू टेक्नोलॉजी की ट्रेन है। ऐसी अब बहुत बड़ी संख्या में इन ट्रेन्स का निर्माण किया जाएगा। एक तरीके से देश में यात्रियों के लिए टोटली नया एक्सपीरियंस हो वो और दूसरी बात इसके फेयर्स भी बहुत ही मिडिल क्लास के हिसाब से रखे गए हैं और खाने में एक अच्छा इनोवेशन किया है। जो गुवाहाटी से ट्रेन रवाना होगी उसमें असमीज फूड होगा और जो कोलकाता से रवाना होगी उसमें बंगला फूड। भारताक आत्मनिर्भर आणि विकसित राष्ट्र करपा खातीर फुडलीं 2 दशकां खूब महत्वपूर्ण आसतलीं. तातूंत उत्तराखंड ह्या राज्याचो वांटो मोलाचो आसतलो अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी म्हळां.
आज देहरादूनात आयोजित केल्ल्या एका खासगी कार्यावळीत त्यांनी प्रसार माध्यमांच्या भूमिकेचेर उजवाड घालो। आपल्या उलोवपांत त्यांनी नवीकरणीय ऊर्जा, जैवीक शेती, आयुष, पर्यटन, स्टार्टअप आणि कुशळटाय उदरगत या वाठारात उत्तराखंडात आशिल्ल्या वेगवेगळ्या संधींचेर उजवाड घालो। मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांच्या फुडारपणाखाला उदरगतीची उंचाय गाठल्या अशें तांणी म्हळें। Resilience and national service. When I was coming with our governor was telling 17% of the officers are from Uttarakhand. That shows the great patriotism what they are showing. Devbhoomi Uttarakhand reflects the essence of Satyam Shivam Sundaram. That is the truth, spirituality and beauty. प्रस्तावित बीज कायद्याक लागून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणा खातीर नेटान सुदारणा जातली असो विश्वास केंद्रीय शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी उक्तायला। बोगस बियाणां नष्ट करप आनी दर्जेदार बियाणांच्या पुरवण साखळेत पारदर्शकताय हाडप ह्या कायद्याक लागून शक्य जातले अशें तांणी म्हळें। हो प्रस्तावित बीज कायदो ऐतिहासीक आसा आनी शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेक प्राधान्य दिवन तो तयार केला अशें तांणी स्पश्ट केलें। शेतकऱ्यांची फसवणूक करपा आड 30 लाख रुपया मेरेन तालाव दिवपाची तरतूद ह्या कायद्यात आसा अशें तांणी सांगलें। खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। 12 जानेवारी सावन सुरू जाल्ल्या राज्य विधिमंडळाच्या शियाळी सत्राचो समारोप काल मध्यानराती उपरांत जालो। सभापती डॉ गणेश गावकर हांणी 5 दीस जाल्ल्या कामकाजाचो नियाळ घेवन सभाघराचें कामकाज अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत केलें। मानाधिक राज्यपालांच्या अभिभाशणांत सुरुवात जाल्ली। ताचे उपरांत राज्यपालांच्या अभिभाशणाची प्रत सभागृहाच्या पटलाचेर मांडली। दुरुस्त्या सयत आभार प्रदर्शक प्रस्तावाचेर 3 दीस चर्चा जाली आनी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेक समाधानकारक जापो दिल्यो। ताचे उपरांत दुरुस्त्यो नाकारल्यो तशेंच आभार प्रदर्शक प्रस्तावाचेर सभागृहांत मतदान करून मान्य केलो। ह्या अधिवेशनाच्या वेळार प्रश्नाच्यो जापो 48 वरां पयलीं आनी विधेयकाच्यो प्रती 3 दीस आदी आमचे मेरेन पाविल्ल्यान आमी त्यो जापो संबंदीत आमदारांक योग्य वेळार ऑनलायन धाडप शक्य जालें। हेचे खातीर हांव म्हज्या विधिमंडळ कर्मचाऱ्यांक आनी सरकारी खात्याक त्यांचे बरे वावराक लागून बरे सन्मानित केल्ले बद्दल धन्यवाद दिता। आता हांव सभागृह अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत करता। समारोप जावचे पयलीं मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी 5 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनाच्या काळात सरकारान मानून घेतिल्ली वेगवेगळी विधेयकां आनी हेर कामकाजाचो नियाळ घेतलो आनी सहकार्या खातीर सगळ्यांचे उपकार आठयले। सभापती, मंत्रिमंडळातले बाकी सगळे वांगडी, विरोधी पक्षनेते, बाकीचे सगळे आमदार या हावजाची सुरुवात आमचे मानाधिक राज्यपाल पुष्पती अशोक गजपती राजूजी हांच्या भाशणांतल्यान जाल्ली। विविध बिलां ह्या हावजात पास जाली। स्पीकर सर, खासा करून राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर उलयता आसतना म्हजें घर आसतलें किंवा
कुशावती सारकेलो तिसरो जिल्लो आसतलो हाजेर बऱ्याच जणांची भाशणां जाली. स्पीकर सर, आयज हाजेर उलयता आसतना आमी सप्लिमेंटरी बजेट पास केलो. त्या सप्लिमेंटरी बजेटांतल्यान गोंयचे विविध प्रोजेक्ट हे फुडें व्हरपाकूय बी आमकां हातूंतल्यान मदत जातली. स्पीकर सर, हांव पुराय आयच्या ह्या हावजात आमी पळयता की आदले मुखेलमंत्री आनी हावजांतले आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक हांची उणीव आमकां ह्या फावटी भासली. हांव तांकांय बी आज याद करता. आनी परत तुमकां हांव खरोखरूच म्हणजे पयले फावटी तुमी सभापती जाल्या उपरांत पयलेच फावटी हे 1 विकाचें सेशन तुमी घडोवन हाडलें. हांव सगळ्या सभासदांच्या वतीन तुमचें अभिनंदन करता की खूब बऱ्या पद्दतीचे सभापती म्हणून तुमी सगळ्या जाणांनी काम पळयलें. हांव परत एकदां हावजांतल्या सगळ्या आमदार आनी बाकी सगळ्यांचे आनी लेजिस्लेचरचे हांचे सरकाराच्या वतीनय बी हांव उपकार आडयता. देव बरें करूं. जनमत कौलाचो दीस हो हे मुखार अस्मिताय दीस म्हूण मनोवपाचो थाराव काल विधानसभा अधिवेशनात आवाजी मतदानान मानून घेतलो. दर वर्सा हो दीस वेगवेगळ्या कार्यावळी वरवीं राज्यभरात मनयतले अशी माहिती थारावाचे समर्थन करतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोंयची अस्मिताय जागृत रावतली आनी नव्या पिळगेक जनमत कौलाची म्हायती जावची हे खातीर हो दीस मनयतले. तेच वांगडा सरकारान गोंयच्या इतिहासा विशीं घेतिल्ल्या हेर निर्णयाची लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी म्हायती दिली. स्पीकर सर, लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब जुरी आल्लेमो हांच्यांनी आयज 16 जानेवारी ह्या अस्मिताय दिसात आनी अस्मिता दिसाय तेज्या प्रायवेट रेजोल्युशन हे आयला. हो योगायोग म्हणपाचो खरें म्हणजे. आनी हिस्ट्री की त्या निमित्तान त्यांनी जे प्रायवेट रेजोल्युशन हाडलें खरें म्हटल्यार स्पीकर सर म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता. कारण म्हाज्या मुख्यमंत्र्याच्या टेन्युअरान ह्या टेन्युअरान ह्या वर्सा पासून हो दीस जो आसा पळय न्ही हो परमनंटली अस्मिताय दीस म्हणून सरकार ह्यान फुडें कायमचे मनयतले. ओके, लास्ट इयरूय बी. आनी हो फक्त म्हणजे हांव एक सांगता म्हणजे हो दीस जो आसा पळय न्ही हो नेक्स्ट जनरेशनाक कळपाक जाय म्हणून खूब म्हत्वाचो आसा. पण एक गजाल स्पीकर सर खरी आसा की गोंय हे वेगळें उरपाक जाय. तेन्नाच्या कंडिशनान तेन्नाच्या बऱ्याच जाणांचे डिफरन्सीस आशिल्ले, हांव तितूर वचना. बट वेगळें उरप हे गोंयच्या राज्या खातीर हिताचें आशिल्लें तेन्ना दवरलें. जेंच्यांनी अस्मिताय दीस हो म्हणजे त्या सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता की गोंय वेगळें राज्य उरलें. कालांतरान तें घटक राज्य जालें म्हणटा तशें. आनी आमी हे पूर्ण राज्याचो दर्जो आमकां मेळ्ळो. गोंयची प्रतिमा विकृत करपा सारख्यो कसल्योच कार्यावळी करपाक पर्यटन खात्यान परवानगी दिवंक ना अश्यो कांय घडणुको जाल्यात तांच्या आड पुलिसीत कागाळ केल्या अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी काल विधानसभेत दिली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांचे सयत हेर विरोधी आमदारांनी मांडिल्ल्या लक्षवेधी सूचनेक मंत्री जाप दिताले. गोंयच्या पर्यटनाचें स्वरूप बदलपा खातीर शाश्वत आनी सांस्कृतीक पूरक पर्यटनाचेर सरकारान भर दिला अशें मंत्री खंवटे हांणी सांगलें. स्पीकर सर, आम्ही एक सायडीन स्पिरिच्युअल टुरिझम प्रमोट करता. इंटरनेटार स्पिरिच्युअल टुरिझम दाखयलें जाल्यार जग दाखयतलें. पूण स्पिरिच्युअल टुरिझम इन गोवा दाखयलें जाल्यार पयलो येतलो तुका प्रोमोटिंग स्पिरिच्युअल टुरिझमाक आमकां गोंयाक इव्हेंट मेळ्ळा TTF हैदराबाद विरेश दामानी पळय स्पिरिच्युअल टुरिझम इन गोवा. अनस्टार नंबर 121 जो बाब विरेशान सांगलो सगळो रिप्लाय दिलो आमी ताका. ताणें विचारलें आमी रिजनरेटिव्ह टुरिझम कंट्रींतले पयले टू स्टार्ट विथ रिजनरेटिव्ह टुरिझम, नॉट ओनली सस्टेनेबल. We are talking about economy, we are talking about environment, we are talking about society, we are talking about tourism being inclusive, and we have started working towards it. We have started working on Ekadasha Tirtha to support our idea of religious and spiritual tourism. We cannot be Chennai, we cannot be where spiritual tourism at that level. We are combining Goa, sea, sun, sand, sea and wellness. Goa, sun, sand, sea and sports. Goa, sun, sand, sea and spiritual. These are stanzas which we are coming with. And ताच्या खातीर स्पीकर सर जेन्ना स्पिरिच्युअल म्हणटा एकादश तीर्थ काढले इतली वर्सां कोणेच चितूरा भाव स्पिरिच्युअल टुरिझम एक्झिस्ट इन गोवा. टेम्पल 100 वर्साची 1000 वर्साची पेडणेच्यान काणकोण आसा कोणेच तेन्ना आयडेंटिफाय केली ना. ह्या सरकारान अंडर डॉ. प्रमोद सावंत वी हॅव आयडेंटिफायड. वी हॅव स्टार्टेड वर्किंग ऑन 11 temples. We have started supporting these temples and the ecosystem will be driving this year where we are talking about spiritual tourism in Goa.
राज्यातले रस्तो अपघात उणे करपा खातीर सरकार खर उपाय येवजता अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल विधानसभेत दिली. आमदार आंतोनियो वास हांणी मांडिल्ल्या एका खाजगी थारावाचेर उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी रेंट कार आनी रेंट बायक हांच्या अपघातांचो आंकडो हुस्को करपा सारको आसा अशें सांगलें. येरादारी पुलीस ते खातीर वावुरतात अशी माहिती तांणी दिली. स्पीकर सर, हांव सहज डेटा पळयतालो कारण फाटल्या 2024 आनी 2025 2024 फॅटल एक्सिडेंट 271 आशिल्ले आनी 2025 ते 257 जाले. म्हणजे ऑलमोस्ट -14 आसा. म्हणजे पर्सेंटेज वाज -5% कमी जाल्लो. डेथ आय एम टॉकिंग अबाउट डेथ. ओके स्पीकर सर, हातूंतले तसो टोटल एक्सिडंट्स हे 2682 जाल्ले 2024 आनी 2025 ते 2370 जाल्या. म्हणजे ऑलमोस्ट 300 सुमार एक्सिडंट जे आसा पण हे कमी जाला 11%. म्हणजे 18 वर्साच्या सकयल्या भुरग्याक जाका लायसन्स ना ताका कोणी गाडी दिवचीच न्ही आनी ताकाच लागून म्हणजे इट इज एन पेनल्टी तेंचे जी आसा ती पेरंट्साकूय बी इट इज एन पिनलायज करता. आनी म्हणून सहसा भुरगे 18 वर्साच्या सकयले आसत किंवा 20 वर्साच्या सकयले आसत रॅश ड्रायव्हिंग करप हे कारण ताका स्पिडी प्रमाणे जर गाडी पळयता आसत आनी बरेचशे फावटी सेल्फ एक्सिडंट आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात दिसून येता. सेल्फ एक्सिडंट कित्याक खंयच्या तरी वेली झाडार मारली, खांब्यार मारली, हाजेर मारली आनी हे कोण मारता तरी हे यंग भुरगे जे आसा पळय हे यंग भुरगे मारतात. थोडे ड्रंकन आनी कितें म्हणटाले बट कांयच करिनासतना सुद्दां यंग भुरग्याक जर स्पिडीन मेळ्ळी ताका कळत ना केन्ना तेजी 120 स्पीड जाता पळय आनी ताच्या लक्षांत सुद्दां येना आनी त्या स्पिडीच्या प्रमाणे वता. म्हणून इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट अँड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरंट्स ऑल्सो. कोंकणी भाशा मंडळान आयोजीत केल्ल्या 27व्या गोवा युवा महोत्सवाचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. फर्मागुडीच्या माणिकराव गावणेकार नगरात हो महोत्सव आयोजीत केला. गोंयच्या तरणाट्यांनी गोंयची अस्मिताय तिगोवन दवरपा खातीर योगदान दिवंक जाय अशें आवाहन हे वेळार मुखेलमंत्र्यांनी केलें. 27वो गोवा युवा महोत्सव हांगासर घडोवन येता. ह्या सर्तीचेर वेगवेगळ्यो सर्ती जातल्यो. 2 दीस वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो सर्ती हांगासर घडोवन येतल्यो आनी ह्यो सर्ती घडोवन येता आसतना पेडण्या साकून काणकोण पर्यंत आयिल्ल्या गोंयच्या तरणाट्यांक आपल्या वेगवेगळ्या हातूंत आपली हांगासर चैतन्य, आपली ताक, आपली उर्बा दाखोवपाची संद तुमकां सगळ्या जाणांक मेळटली. खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा तशें गोंयचे दायज सांबाळपी विविध लोकांचो सत्कार सन्मान हो घडोवन हाडलो. इतकेंच न्ही तर फुडल्या पिळगेक कळपा खातीरय बी की ओपिनियन पोल कितें, गोंय कितें, गोंयची संस्कृताय कितें आनी कोंकणी भास कितें हे कळपा खातीर विविध कॉलेज आसतल्यो, हाय सेकंडरीज आसतल्यो. ह्या स्कुलांतल्यान विविध तरेचे कार्यक्रमूय बी ह्या ओपिनियन पोलाच्या निमित्तान घडोवन हाडपी मजेत सरकार आसा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हळ्यार अभाविप ह्या विद्यार्थी संघटनेच्या केंद्रीय कार्यकारी समितीची बसका आयच्यान गोंयांत सुरू जाल्या. दक्षिण गोंयांतल्या जांबावलीच्या श्री दामोदर संस्थान संकुलात ह्या राष्ट्रीय परिशदेचें आयोजन केलां. अभाविपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर रघुराज किशोर तिवारी, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंग सोलंकी आणि राष्ट्रीय संघटन मंत्री आशीष चौहान हांणी पारंपारीक दिवली पेटोवन बसकेचें उक्तावण केलें. ह्या बसकेक उपस्थित आशिल्ल्या कार्यकर्त्यांनी सामुहीक वंदे मातरम गावन कार्यावळीक सुरवात केली. ह्या बसकेक वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा आणि निर्णय जातले. इंडियन इंटरनॅशनल आयुर्वेदा अँड वेलनेस एक्सपो समीट 2026ची पहिली आवृत्ती 23 जानेवारी ते 25 जानेवारी मजगती डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात जातली. गोवा काउन्सिल ऑफ आयुर्वेदिक अँड अदर अलायड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आणि गोंय सरकार आणि पतंजली रिसर्च फाउंडेशनाच्या जोडपालवान हे समीट आयोजित केला अशी माहिती गोवा काउन्सिल ऑफ आयुर्वेदिक अँड अदर अलायड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिनाच्या अध्यक्षा डॉक्टर स्नेहा भागवत हांणी दिली. आयुर्वेद, आयुष प्रणाली, समग्र निरोगीपण, भलायकी जतनाय हे विशीं ह्या परिशदेत संवाद जातलो. हातूंत 50 परस अधिक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय संघटना, संशोधन संस्था, स्टार्टअप्स आणि हेर वांटेकार जातली. इंटिग्रेटिव्ह ऑन्कोलॉजी म्हणजे आम्ही पळयला की लास्ट 4 म्हयने आमी इंटिग्रेटिव्ह ऑन्कोलॉजी वेलनेसाचेर काम करता गोंयांत. गोंय सरकार, BHS तशेंच ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद आणि आमची एम्पावर्ड कमिटी आसा तातूंत डॉक्टर शेखर साळकर्ली आसा. सो तांचें काम ऑलरेडी चल्लां. एवरी मंथ इंटिग्रेटिव्ह ऑन्कोलॉजीचेर काम जाता आनी त्या दिसा इंटिग्रेटिव्ह ऑन्कोलॉजीचे सेशन जातले. ताजे बी एक्सपर्ट्स त्या दिसा आसतले. ताच्या नंतर इलनेस टू वेलनेस म्हणजे आज आमी पळयता की गोंयानूच न्ही तर जगभरात मेटाबॉलीक डिसऑर्डर्स म्हणजे लायफस्टायल डिसऑर्डर्स कॉमन लँग्वेजीन जे आमी म्हणटा
ते खूप वाढल्या आणि आज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजाचे प्रमाण इतले जाला की तातूंत आमकां खंय तरी भरपूर काम करपाची गरज आसा आणि म्हणून प्रिव्हेंटीव अँड प्रमोटीव वेलनेस किंवा प्रिव्हेंटीव अँड प्रमोटीव वेलबींग हाचेर बऱ्या पद्धतीचो विचार त्या दिसा जातलो. पॅनल डिस्कशन जातले, मेडिकल स्टुडंट्स थंय आसतली आणि 24 तारखेक सकाळी फुडें आमचे बाबा रामदेवजी हांचे योग सेतूचे योगा सेशनय बी जातले. तातूंत आमी स्पेशली ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर्स ऑन इन्वायट आपयल्ले आसा. मॅजेस्टिक फायट नाईट या उपक्रमाखाला द केज ऑफ वॉरियर्स सर्त राज्यात जाता अशी माहिती मॅजेस्टिक प्राइडचे रवी केसर हांणी दिली. मॅजेस्टिक प्राइडान 2022 वर्सा बॉक्सिंग इव्हेंट आयोजीत केल्ले. ताका लागूनच व्हडा पावण्यार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ह्या खेळाक उंचायेर व्हरपाची प्रेरणा मेळ्ळी. तेच धर्तरेर मॅजेस्टिक फायट नाईट सर्त राज्यात वर्सुकी घडोवन हाडटले अशें रवी केसर हांणी सांगले. हे वेळार तांचे वांगडा श्रीनिवास नायक, MMAचे शरीफ बाबू आणि प्रसाद हे हाजीर आशिल्ले. आइडिया हमें आया कि हम मजेस्टिक फाइट नाइट को एक ऐसे तरीके से प्रमोट करें जिससे कि जितने भी ये जो लड़के लड़कियां हैं जो कि मिक्स मार्शल आर्ट्स में रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए. ना सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया जाए, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दिया जाए. तो हमने MMA इंडिया के साथ, जैसे कि मैंने बताया, मिस्टर शरीफ और मिस्टर प्रसाद हैं जो कि हमारे कंसल्टेंट हैं, जिन्होंने हमें इस पूरे इवेंट को तैयार करने में हमारी मदद की है. फाइटर्स को लेके आना, फाइटर्स को इकट्ठा करना. सो ये पूरा जो इवेंट है इसी सोच के साथ चला है. और मैं आपको एक बात और बता दूं कि 1 महीने से हम इसे प्रमोट कर रहे हैं और जो रिस्पॉन्स हमें मिला है, इट हैज़ बीन फैंटास्टिक. खबरापत्रात घेऊया आणिक एक लहानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. पेडणे तालुक्यांतल्या कासारवळणे हांगाच्या उमेश वरक ह्या तरणाट्याचेर हृदयरोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीपणान जाली. म्हानेरचे आमदार जी तारोलकर हांणी ताचेर उपचार चालू आशिल्ल्या चेन्नईच्या इस्पितळांत वचून भेट घेतली. ताच्या भलायकेची तांणी वासपूस केली. उमेश वरक हांणी आपूण आमदार जी तारोलकर हांकां लागून परतून जल्म घेतलो अशें म्हळां. ताचेर उपचार करपी दोतोरांनी लेगीत ह्या शस्त्रक्रिये विशीं म्हायती दिली. सुरेश रावान म्हाजे ट्रान्सफर केले, बरें केलें, बरी ट्रिटमेंट दिली आनी बाईन आमकां जीत बाईन भरपूर सपोर्ट केलो. कंटिन्यू ताचो फोन चालूच आसलो. कंटिन्यू फोन करून करून विचारतलो कशें आहा कशें आहा. आतां आयज आमकां डिस्चार्ज दिता, बरें आहा, ओके आहा सद्या. He had severe heart failure and in fact he had almost a cardiac arrest. So we put him on artificial heart and lung. Then we got a heart which was airlifted from Madurai with a helicopter. Then we did the heart transplantation. Now he has done well. He is going back to his state. It's really
great that he has gone through all these things and successfully come out of this. मजगती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत फोना वेल्यान उमेश वांगडा संवाद साधलो. उमेशाच्या भलायके विशीं आमदार जी तारोलकर हांणी खबराकारांक म्हायती दिली. उमेश वारक जे सगळ्या गोंयाक वाट पळयतात तेची, त्यांनी तेचे जे हार्ट ट्रान्सप्लांट केले. आयज आमच्या वांगडा आमचे सर्जन डॉक्टर हांगासर सुरेश राव, तांकां सगळ्यात पयलीं आख्या गोंयच्या वतीन उमेशाक हार्ट ट्रान्सप्लांट केला म्हणून धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू डॉक्टर सो मच फॉर मेकिंग गिविंग अ न्यू लायफ. एक्चुअली खरेंच देवा उपरांत दोतोर म्हणटात, म्हणजे ते असे असतात, सुरेश रावा सारखे दोतोर असतात जे देवा फाटल्यान ते म्हणजे एक हार्ट दुसऱ्याचे काढून दुसऱ्याच्या शरीरान घालून ताका जिवंत करप खरेंच एक मॅजिक कशें, मेरिकल कशें, आणि ते आयज तेंच्यांनी करून दाखयला. आणि एंटायर गोंय आणि आमच्या स्पेशली पेडणे तालुका प्रेयर करताली, वाट पळयताली, देवा कडेन मागताली उमेशाचे बरे भशेन सर्जरी जावची आणि तो परत आपल्या पायाचेर उबो रावचो म्हणून. पेडणे तालुक्यातल्या हरमल आणि मोर्जी हांगा 2 वेगवेगळ्या घडणुकांत 2 रशियन बायलांची निर्दयपणान गळो चिरून हत्या केल्ल्याची घडणूक आयज उक्ताडार आयली. ह्यो दोनूय हत्या एकाच पद्दतीन जाल्ल्यान एकाच गुन्यांवकारान ही हत्या केल्ल्याचें मत पुलिसांनी उक्तायलां. ह्या प्रकरणात एका दुबाविताक पुलिसांनी अटक केली. हरमला गिरकरवाडा हांगा 37 वर्साच्या एलिना कास्तानोवा आणि मोर्जी तिची इश्टीण एलिना वानिवा या 37 वर्सां पिरायेच्या बायलांचो गळो चिरून तांची हत्या केली. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी बेगोबेग हालचाली करून एलेक्सी लिवोनोव या 37 वर्साच्या दुबाविताक चौकशी खातीर ताब्यात घेतल्या. हे तिगूय रशियन नागरीक आसात. मांद्रेचे पुलीस निरीक्षक वीरेंद्र नायक, पुलीस अधीक्षक सलीम शेख आणि पुलीस निरीक्षक निनाद देऊळकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला अदीक तपास करतात. महाराष्ट्रातल्या 29 महानगरपालिकांच्या मतदानाचे निकाल जाहीर जाल्यात. भाजपा आणि महायुतीन 22 परस अधिक महापालिकांचेर निर्विवाद बहुमत मेळयलां. मुंबय हे सगळ्यात व्हड वर्सुकी अदमासपत्रक आशिल्ल्या महानगरपालिकेचेर भाजप शिवसेनेच्या महायुतीन बहुमताचो आंकडो संपादन केला. नागपूर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, सोलापूर, सांगली, मिरज, जळगाव, धुळे, जालना, पनवेल आणि इचलकरंजी या महानगरपालिकांचेर भारतीय जनता पक्षान एक हाती सत्ता मेळयला. ठाण्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांकां आपलो गड राखपाक यश आयलां. महाराष्ट्रातल्या जैता खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत पक्षाच्या हेर फुडाऱ्यांनी मतदार आणि कार्यकर्त्यांक परबी भेटयला. इराणातल्या वाडट्या अस्थिरतायेची परिस्थिती मतींत घेवन भारत सरकारान थंयच्या भारतीय नागरिकांक इराण सोडून वचपाचो सल्लो दिला. विदेश वेव्हार मंत्रालयान इराणातल्या परिस्थितीचेर सेगीत लक्ष दवरलां आणि भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर भारत सरकार कटिबद्ध आसा अशें म्हळां. इराणात सध्या सुमार 9000 भारतीय नागरीक राबितो करतात, तातूंत अदीकशे विद्यार्थी आसात. इराणातल्या अस्थिर राजकीय फाटभुंयेर विदेश मंत्रालयान इराणात प्रवास करचो न्हय, तशेंच जंय आसा थंयच्यान मेळत त्या मार्गान इराण सोडपाचो सल्लो दिला. इराणातली परिस्थिती गंभीर जाल्ल्यान भारतीय दूतावास आणि संबंधित यंत्रणा हांकां सतर्क रावपाचे निर्देश दिल्यात. झिम्बाब्वे आणि नामिबियात सुरू आशिल्ल्या 19 वर्सां पिराये सकयल्या एका दिसाच्या क्रिकेट विश्वचषक सर्तीचो दुसरो खेळ आयज भारत आणि बांगलादेश हांच्या आड सुरू जाला. कुरुबावलो जिखून भारतान फलंदाजी घेतल्या. निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना भारतीय पंगडान 48.4 षटकात सगळे गडे वगडावन 238 धांवड्यो केल्यात. भारतान आपल्या सलामीच्या खेळात अमेरिकेचो 6 गडी राखून पराभव केल्लो. ह्या सर्तीच्या इतिहासात भारत आणि बांगलादेश हांचे मदीं आतां मेरेन 7 खेळ जाल्यात, जातूंत 5 खेळ भारतान जिखल्यात. आयच्या खेळाच्या जैता कडेन क्रिकेट मोगींची नजर आसा. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.9°C आणि उण्यांत उणें तापमान 21.6°C इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. हावडा आणि गुवाहाटी मजगती पहिल्या वंदे भारत स्लीपर रेल्वेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दाखयलो 5वो बावटो. प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी 3250 कोटी रुपया खर्चांचे वेगवेगळे प्रकल्प जाल्यात लोकार्पीत.
राज्य विधानसभेच्या शियाळी अधिवेशनाचो काल राती उसरा जालो समारोप। 5 दिसांच्या कामकाजाचो सभापती गणेश गावकर हांणी घेतलो नियाळ। कोंकणी भाषा मंडळाच्या 27व्या युवा महोत्सवाचे फर्मागुडीत जाला आयोजन। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण। अभाविपच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीची जामावलीच्या दामोदर संस्थान संकुलात सुरू झाल्या परिषद। देशभरातल्यान प्रतिनिधी जाल्यात वांटेकार। आणि 19 वर्सां पिराये सकयलच्या एका दिसाच्या विश्वचषक क्रिकेट सर्तीचो दुसरो खेळ सुरू। भारतीय पंगडान बांगलादेशा मुखार 239 धांवड्यांची दवरल्या मोख। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।